प्लॅन केलो. एक सायडी होलसेल ट्रेडर्स, एक सायडी आमगे गोवन रापणकार बोटकार हांकां 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करून आनी होलसेल ट्रेडर्स स्टार्ट जाले. पूण व्हेहिकल्सां आमी प्लॅन करून दिलोलो त्या प्रमाणे आमी ते मेंटेन करताय व्हेहिकल्स येवपाक. पूण रिटेलर थिंग येताय ते चड येताय. म्हाका दिसता अरावंड मोर दॅन 5,000 हे आख्खे गोंया नुस्त्या व्हरपी हाय पडे ते थिंग येताय आनी नुस्त्या घेवपाक लूट कोताय आनी हे व्हेरी डिफिकल्ट मेंटेन करपाक. ताका लागून हेजे जायत्यो कंप्लेनी गेल्यो, कलेक्टराकूय गेल्ली, मामलादारूय थिंग इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी पुलीस दिवंक आयले. पुलिसां कडेन तें हँडल करूंक जायना चड जाता म्हणून. ताका लागून आमी आयज एक जॉयंट मिटींग गेल्ली कलेक्टरान आमकां होलसेल ट्रेडर्स एंड आमकां आमगेले HGPDA आनी आमी आतां डिसायड केलां, कलेक्टरान सांगितलां आमकां एक जॉयंट प्लॅन करया आनी जॉयंट डिसिजन घेया कितको मुखार ओपन करपाचें. आतां आमी डिसिजन घेलां हालसून ही मार्केट 8 दीस बंद दवरपाक. फिश ट्रेडर्स एग्री जाले हे 8 दीस बंद दवरपाक आनी न्यू प्लॅन करपाक आनी न्यू डिसिजन घेवपाक हेजे मुखार कितको चलोवपाचें आनी कितको ओपन करपाचें, सोशल डिस्टन्सींग कितको सांबाळपाचें. ताका लागून आमी आयज मिटींग घेयल्या आनी आमी मुखार आमगे HGPDA मिटींग घेतले आनी मिटींग म्हणजे आमी आनी ट्रेडर्स हेकांय घेवन हो मुखलो फ्युचर प्लॅन करतले. फाल्यांच्यान नेक्स्ट थर्सडे पर्यंत 8 दीस नुस्त्या मार्केट बंद दवरपाची, होलसेल मार्केट बंद दवरपाची इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. तुम्ही जाणा आसतले फाटल्या 3-4 दिसान कोरोना व्हायरसची केस वाडत आसा. सो खंय तरी आमकांय अशें दिसपा लागलें की ही होलसेल मार्केटान आमचें जे प्लॅनिंग केल्ली आसा ती सारकें जावना आनी हेका लागून मडगांव आनी फातोर्डा भितर ही मार्केट पडटा. थंय हे मार्केटा खातीर मडगांवच्या आनी फातोर्डेकाराक त्रास जावचे नाका, ही केस आनी वाडपा नाका हें आमी चिंतून काल आमची होलसेल मार्केटा एसोसिएशनाची मिटींग जाल्ली. सगळे मेंबर आमचे एग्री जाल्ले आनी सांगपा लागले की आमी 8 दीस मार्केट बंद दवरया, नुस्तें हाडचें ना. दुसरें, नेक्स्ट थर्सडेचे 2 दीस पयलीं आमी परत एक पाटी PDA कडेन मेळटले. प्लॅनिंग आमी फाल्यांच्यान स्टार्ट करतले, कशें ते 8 दिसां मागीर ओपन जाले म्हणजे कशें करपाक जाय ते. इवन फाल्यां सरी केस वाडत आसा डे बाय डे. तुमी जाणा आसतले 70, 130 आनी आतां 200 चिल्लर जाले आनी वाडटले समज अशें दिसता जाल्यार ते आमी लॉकडावन आसा तो परत ते एक्सटेंड करतले इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. कित्याक जीव वाडल्यारच फाल्यां नुस्तें खावपाक मेळटा. दुसरें कितें म्हणलें जाल्यार आमी आतां थर्माकोलाचेर आज काल आमी डिसिजन घेतलेली. थर्माकोल कोण येता तो मार्केटा एरिया भितर थर्माकोल बॉक्स हाडपाकूच जायना आनी हेजेर आमी PDA कडेन हांव फाल्यां बसतलो, आमी सगळे बसून तेजेरूय आमी डिसिजन घेतलें. कित्याक आज थर्माकोल पळय कोणाक उदकान येता कोण सकाळींच्यान म्हाका 20 तरी फोटो धाडून दिला लोकल गोंयकारांक. आमकां वायट दिसता कित्याक आमचे 2 मेंबराचे खातीर सबंद मेंबराचो एसोसिएशनाचो नांव पिड्यार जावपाक जायना. ताका लागून तेजेरूय आमी PDA कडेन बसून कितें ते थारायतले. पूण जे काल पर्यंत कितें जालां आमचे कडेन चूक जाल्ली आसा ती चूक परती आमी रिपीट करपाक दिवचे ना. ही कोरोना व्हायरस कोविडाच्या सिच्युएशनाचेर आमी गोंयच्या लोकांच्या हिता खातीर बरें चिंतून PDA आनी आमी मेळून होलसेल मार्केट एसोसिएशन मेळून एक बरें चिंतून आमी फुडें वयतले म्हूण अशें. देर वील बी नो सेल आउटसायड इन द मार्केट, आउटसायड द मार्केट, वन थिंग. सेकंड थिंग, स्ट्रिक्टली वी ऑल्सो हॅव एग्रीड देर इज नो रिटेल सेल इन द होलसेल मार्केट. Less than box, if anybody is selling, we have to arrest him. We have to charge him because less than box is a retail business. Minimum is box. One box you have to carry. Now today I saw, I didn't go to market. I'm telling you frankly, they send me video that the contractor is allowing to sell retail market. I mean in 1 kilo, 2 kilo. That's not correct. End of the day, PDA people, they don't know anything. The contractor is allowing. So we have to take call on this, End of the day, name spoil, whose PDA's in mind. And second thing, just now I got something on the social media. They said Ibrahim is appointed some bouncer. Ibrahim bouncer appoint kela आणि पैसे कलेक्शन करपाक. हे इब्राहिमान अपॉइंट करूंक ना. टेंडर इब्राहिमाक दिवना, होलसेल मार्केटाक दिवना. PDA टेंडर थर्ड पार्टीक दिला. तो बॉन्सर देवला आणि तो कलेक्शन करता. इंतू PDAची कांय मिस्टेक ना आणि होलसेल मार्केट एसोसिएशन कांयच इन्वॉल्वच ना इंतू. हे टेंडर दुसऱ्या कडेन आसा, डिसिजन घेता. ते बाउन्सर न्हू, ते बाउन्सर दवरले नाही.
आमचं कोणा थिंग आमी मनीस दवरला तेणें आपल्याक आनी मनीस अपॉयंट केले सेक्युरिटीचे बाउन्सर म्हणून काय नाही तेणें आपल्याक सेक्युरिटी दवरली आनी थिंग सेक्युरिटी जाय पडा कित्याक हितू गाडी येता तांकां कितको तो मेंटेन करतलो तेका जाय पडटा आनी दुसरें रिटेल भायर बसत म्हणटा आयज जे म्युन्सिपालिटी आहली कलेक्टर मिटींग गेली तेन्ना म्युन्सिपालिटी आहली आनी म्युन्सिपालिटी कलेक्टरान डायरेक्शन दिलां आनी आमी सदां सांगताय पुलिसांक कॉल करताय SP कॉल केले हे भायल्या रिटेल जाता बंद जावपाय भायल्यान भितर आनी आयज म्युन्सिपालिटी डायरेक्ट सांगिल्लें कलेक्टरान सांगिल्लां हें जावपाक जायना मामलादाराकूय सांगिल्लां रिटेल म्हणटा थिंग जावपाक जायना रिटेल आमगे मार्केट सेपरेट आहा रिटेल थिंग करपाचें आयज आमगे मिटींग गेल्ली कलेक्टरान SGPD MS and wholesale traders हे आमगेले होलसेल फिश मार्केट हेजे सोल्युशना लागून आज आमी स्टार्ट केल्या म्हाका सद्दां 4-5 दीस जाले आनी हेजे सोल्युशन म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग सारकें जायना हे सगळे पेपराचेर येता आनी सगळे जाणां हे फॅक्ट हे आमी जाणाय